सोंपलेल्या फ्रांसीस झेवियर आनी जेजुनिना फेर्नांडीस हांकां आमच्या आत्म्याक मीस पिटयता डॉरिस फेर्नांडीस, फिर्मिनो पिंटो आनी डिओजिना de Costa हांच्या आत्म्याक मीस पिटयता रॉयस्टन तेरेसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसाणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत घेवन सदां तकवार मुरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा, सोर संपूर्ण देणी तुजे थावन उपसोतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगलीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जोतनायन राख आनी मोय पासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तोच खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. बागेवन पावलून कुरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जावंक ना. पूण संवसारी मनशां लागीं कशें क्रिस्ता सवें तुमी आजून बुरगुली जाल्ले पुरी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसली आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचें मोदें नाटकाय आनी जोगडी वचतात म्हणटूच तुमी ह्या संवसाराचे नेमा प्रमाणें जिवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना? शेकी मेळोवन आपोलो कोण आनी पावलो कोण? तुमकां बाबाड दिला ते सेवक आमी. सुम्याच्या देण्या प्रमाणें जोण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता त्या आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जोण एकल्यान काम केलां त्या प्रमाणें देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी.
सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरजा बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगले मनशाकूळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब जी पोरसा देवान विंचून काडल्या ती खरेंच बागी. पृथ्वीर जियेता तितल्यांचेरूय आपल्या तिखाणांत थावन तो दिश्ट घालता. तांची सगल्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो करण्यो बरो ओळखता तो तोच. जबाब जी पोरसा देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब जी पोरसा देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सम्या. देवस्थानांतलो काडून जेजू शिमावाच्या घरा गेलो. शिमावाची सासू मोठ्या जोरान आसली. ताणीन तिचे पासत ताका विनोती केली. तिचेर ओडो घालून ताणें जोराक हुकूम घातलो आनी तिचो जोर पडलो. आनी रोखडोच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस धारीर पडल्या उपरांत जिन्सा भासांच्या बोल्लीकारांक ताचे सुरशी हाडली आनी एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बोरी केली. जायतीं जाणां वेळे देंवचारूय ताणें काडले आनी ते बोब मारून म्हणूंक लागले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केल्ली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडतोच भायर सरून तो एका एकसुऱ्या जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचनाकाय म्हूण पूण राव म्हूण तीं पोरातून कोरतालीं. पूण ताणें तांकां म्हटलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तरी ह्या पासत म्हाका धाडला. जुदेवाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकांनी तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी बाबानो, ह्या दिसांनी आमी भाग्योन पावलोची चीट कोरिंतकारांक बरयलेली तातूंतली आमी वाचन सुरू केलां. जाणार पवित्र पुस्तकाचे आमकां सांगतात की भाग्योन पावलोन कोरिंतकारांक 2च न्हय पूण 3 चिटी बरयलेल्यो. तिसरी चीट शेणल्या. पूण हे 2 चिटींनी भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक एका विशेष कारणा पासत बरयता. कोरिंत क्रिस्ती समुदायांत फूट आयलेली. ल्हान ल्हान जोमे जाल्ले क्रिस्तांवांचे. तांचे मदें वाद विवाद जातालो. हांव हाचो, तो ताचो, आमचो जोमो व्हडलो, आमी चड जाणां, अशें करी. आनी तांचे मदें एकवट हाडूंक भाग्योन पावलो पयले सुवातेरी चीट तांकां बरयता. मोगाल इश्टानो, आमी क्रिस्तांव आमी सदांच वावरूंक जाय एकवट हाडूंक. जावं आमचे फामिलींनी, जावं आमच्या जोम्यांनी, समुदायांनी सदांच एकवट हाडूंक. ज्यो वस्तू आमकां वांटात, जावं दुसऱ्यांच्यो गजाली वरवीं, जावं आनी दुसऱ्या वायटा वरवीं, त्यो आमी पयस दवरूंक जाय. भाग्योन पावलो आयज आमकां सांगता, जी वस्त तुमकां वांटा त्यो वस्तू पयस दवरात. ज्यो वस्तू तुमकां लागीं हाडटात, एकवटान हाडटात, त्यो तुमी मानून घेयात.
ही पावलाची उतरां आमच्या जिवितान आमी लागू करुया. जशें एका जाणारान म्हटलां, जेन्ना म्हज्या जिवितांत शांती आसता, म्हज्या घरान शांती आसता, संवसारांत शांती आसता, एकवट आसता. हीच शांती आमकां दी म्हूण आयज ह्या दिसान आमी मागुया. सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांत देवाचो सरेस्परा देवा, सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो तुका भेटयता. दाक वाडीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां उथमीक पिवून जातलो. सासणाच्या सासणांत देवाचो सरेस्परा देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांचें दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जा. म्हज्या खोट्यापणाक म्हाका धुवन काड सरेस्परा. सगळें म्हज्या पातकांतलो म्हाका धुवन. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हाका हें तुजें हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आमच्या नाटके पवी सुरेच्या देवा सरेस्पोर जिवया देवा पवित बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवय. तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं निर्वी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सरेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां भागुया. आमी ती सरेस्परां बारता. सरेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरेस्परा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूल तुवें रचली, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकीची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा. रितुमेर तुका वाखाणटा, तारोन निवलेली तुजी पोरजा सरदार एकाच ताल्यान तुका दिन वाचतात तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगातीन संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवांत उत्सर्गिकां सोय सोय. सरेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गिकां सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड, तुमचे पसत समोर तुमची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें मरतलें. हें म्हज्या गुडासां कोरात. भारताचो पयलो गोट करगोटया. समिया जेजू, तुजें मरण आमी सोबत्ता, तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगोडटा, तुज्या येण्यान आमी अंतरेकता. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमाक समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र चलयेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवी. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पुती, बागेवन दोन दुता आनी सर काली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर गोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सगां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस वटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्पर चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येद्यांक आमी बरोवपां शागोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन चोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवंकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल. तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. वो जेजू देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शिलयेच्या जेवणाक आपयल्यार ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ.
प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां धादोशी केलें. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक. आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचोंक ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे